बार्देस पेडणेचे गोवा कूळ मुणकार संघर्ष समितीन पणजे येवन नवे कूळ मुणकार दुरुस्ती विधेयक जाळपाचो प्लान केलो खरो, मात इलेक्शन कोणाक परमिशन सारकें नाशिल्ल्यान प्लान फिसकटलो। आशिल्ले 7-8 जाणच करंजाळे निदर्शनं करता म्हूण सांगून महापालिका पोलीस कलेक्टरेटाचे परमिशन घेतले। इलेक्शन कमिशनाक सांगलेंच ना, निदर्शनं केली पणजे। बीजेपी वाल्याच्या कंप्लेनीचेर पोलिसांनी तांकां बिडकी कळोवंक लायली। आम्ही लोकशाहीच्या मार्गान ही हांगा मिटींग घेवपाक सोदता, पूण लोकशाहीच्या मार्गान ही मिटींग चल्लेली आसतना पासून एक दडपशाहीचो मार्ग अवलंब करून आयज आमचो हो मायक हांगा बंद करपाची ही यंत्रणेन हांगा आमकां फोर्स केल्लो आसा। आमचे विचार लोकां पर्यंत पावचे न्हू अशें तांकां दिसता। आमी इतलें सांगूंक सोदता की आयज हांगा पणजेन जी पोटनिवडणूक जावपाची आसा थंय मनोहर पर्रीकर जो हांगा इलेक्शनाक उबो रावलेलो आहा, सगळ्यांनी तुमी विचार करात। ही निवडणूक आमचेर लादलेली आसा आणि ही लोकशाहीच्या मार्गान जेन्ना आमी मतदान करतले तेन्ना हे मतदान मनोहर पर्रीकराच्या विरोधानच वचोंक जाय। तेची योग्य ती जागा आमी ताका दाखोवन दिवपाक जाय। फक्त 13 जागे तांकां मेळ्ळे तरी सुद्धा अलोकशाहीन तेणी आपले राज्य निर्माण केलेले आसा आणि आमी लोक डायरेक्टली तशें कांय करूंक शकना, पूण इलेक्शनाच्या मार्गान आमी तांकां धडो दिवंक शकता। ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक एक विनवणी करता ह्या टायमाचेर की आपली सदविवेक बुद्धी तुम्ही वापरात। मनोहर पर्रीकरा सारको जो हुकुमशाह आमचे राज्य करपाक फुडें सरलेलो आसा ताका तेची जागा दाखयात आणि हे परत ज्यो निवडणुको येता जे आमच्या मना विरुद्ध आमच्या मता विरुद्ध आमचेर ज्यो लादल्यो वयतात त्यो निवडणुको आमकां नाका। आमी 5 वर्सांनी निवडणुकेक आमी तयार आसता। ही मदली आमकां वर्सां असले इलेक्शनां नाका अशें आमकां दिसता। पण एकूच मुद्दो आसा, काल तुमकां मिटिंगेची परमिशन आसतना तुमकां आज मिटींग घेवपाक मेळटा ना? परमिशन कालची असली आमकां मेळना कळ्ळें, पण आमी आज परमिशन जेन्ना घेतली तेन्ना आमी ताका म्हणा की आमी मार्केट परमिशन घे नासतना सभा दवरिल्ल्यान सभेचो आयोजक दिपेश नायकान पणजे पोलिसांनी वेंचणूक आचारसंहिता मोडली म्हणून अटक केलो। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार। गोंयांत सायबर क्रायम वाडटा। वेबसायटीचेर सेक्स टुरिजमाचें प्रमोशन चल्लां म्हूण गोवा वुमेन्स फोरमान तिडक उक्तायली। शिंदळके खातीर चलयां आनी बायलांची पुरवण करपी वेबसायटी चलतात। असले प्रकार बंद जावंक जाय म्हूण गोवा वुमेन्स फोरम मागता। फोरमान मडगांवां जागृती रॅली काडली। गोंयांत टुरिजमाच्या नांवान आतां सेक्स टुरिजमाचे प्रकार वाडूंक लागल्यात। कॉलेज स्टुडंट्स आनी बायलांक शिंदळके खातीर दिवपाची म्हायती ह्या वेबसायटींचेर आसता। सायबर पुलिसांक हे प्रकार कंट्रोल करपाक जमना। गोवा वुमन्स फोरमान असल्या सायटींचेर एक्शन मागल्या। The Goa Women's Forum is here today to protest about the websites which are promoting sex tourism in a very bad way, portraying Goa in a very bad way, which is they're saying that housewives, college girls and even girls from the Basilica of Bom Jesus are available, and all the services that they are giving and also the prices that they are charging. So we are very upset about this and we today decided to protest about it. We have also written letters to the Department of Higher Education, the Goa University, the rector of Basilica of Bom Jesus and to 10 of the colleges where they have mentioned that these girls are available. After this protest we are going to meet the SP so that we can register our protest with him as well. And we are saying that Department of Tourism, the Department of Women and Child and other departments which have been given the task to deal with this issue at least have a nodal agency who will take up this issue suo motu and not wait for people to make complaints. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। दाबोळ केशव स्मृती हायर सेकंडरीच्या 11वेच्या भुरग्यांक हायर सेकंडरीचे 3 मजली बिल्डिंगेच्या तेर्रासाचेर चडोवन टायल्स नितळ करूंक लायिल्ल्या प्रकरणाची शिक्षण खात्यान दखल घेतल्या। शिक्षण संचालकान ADAI कडच्यान रिपोर्ट मागला। रिपोर्ट आयलो काय हायर सेकंडरीचे प्रिंसिपलाक नोटीस वतली म्हूण शिक्षण संचालक गजानन भट प्रुडंटा कडेन उलयलो। सिटीजन जर्नलिस्टाचे व्हिडिओ वेल्यान प्रुडंटान हो प्रकार एक्सपोज केल्लो। हो तो व्हिडिओ। वास्को केशव स्मृती हायर सेकंडरी 3 मजले वयर गॅलरीत भुरग्याचे हे विचित्र श्रमदान। प्रुडंटान हे व्हिडिओचेर रिपोर्ट केलो आनी बोवाळ पडलो। आता शिक्षण खात्यान हे गजालीचेर ते ADAI कडच्यान रिपोर्ट मागला। शिक्षण संचालकाक हो प्रकार मानवल्लो ना। एक्चुअली तशें करूंक जायना आनी स्टुडंटाक अशी रिस्क घेवन वयर चडोवपूय योग्य न्ही। आमी ताजे कडेन रिपोर्ट मागलेलो आसा आनी हे मॅटर हे सिरियस आसा।
अशें तुमी सगळ्याच स्कुलांक कॉलेजींक नोटीसी धाडटले काय? 100% आमी हें करतले, कित्याक आमकां लायफ एंड सेक्युरिटी ऑफ स्टुडंट्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकेकार. घेऊ एक ब्रेक.